बांगिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोले गोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या गोराचो कोणशा संदीचो फातोर. तोच तें गोर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्य उद्देशी तुमी देवाचें गोर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकांशीक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचें काम पुरगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब: शेकांशीक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशीक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या सिमापर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब: शेकांशीक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. आमी तुका वाकाणटा देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदुताचो मोहिमेवंत सोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy sorbes mora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयलें. तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवय दिलें. ते हे: सिमाव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्तेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवंत म्हणलोलो सिमाव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताचे शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुसलेम, दर्या देगेचे तिरा आनी सिदोनातावन तांचे उतर आयकूंक वो आपले पिडे रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुष्कळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरें करतालो देखून सगलो ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो. नियाळाक आदार. आयचो सेवा धर्म मागणें थीर रावंक आमकां आपयता. जेजू कसलोय वावर करचे आदीं बापाक मागणें करता, ताची कुशी आयकून घेता आनी उपरांत आपली मिसांव फुडें व्हरता. जे परी 12 शिसांक वेंचून काडचे आदीं ताणें एका दोंगरार शांत जाग्यार मागण्यान आख्खी रात सारली आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे 12 जाणांक वेंचून काडले आनी पाठयले.
जायते फावटी आमी देव आमचे आयकना म्हूण म्हणटा, पूण परतेंच जाल्यार हे नेटान धांवतल्या संवसारांत देवाक आयकूंक आमकां वेळ ना. देवाक आमचो वेळ दिवया. आमच्या गरजांवून ताची खुशी पाळूंक चड गरज म्हूण मानून घेवया. आमच्या प्रश्नांत देवाची खुशी लिपलोली आसा. ती सोदून काडूंक प्रयत्न करुया. आमकां बरें तेंच तो दिता. जितलें आमी देवाक आयकूंक प्रयत्न करतले तितलेंय आमकां समाधान मेळटलें आनी सिसा भाशेन देवाचें राज बांदूंक आमी पुर्ती जातले. जेजू आपले भाशेन 2 कारणांक लागून वेतालो. पयलें ताचे सवय आपले प्रश्न आडकोळी, दूख आनी वावर वांटूंक आनी ताची खुशी पळोवंक. आनी दुसरे सुवातेर जेजू मागण्या वरवीं पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवन परतून दोंगरावेलो देंवन आपले सदांचे वावराक वेतालो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कितलेय ल्हान व व्हड आमचे प्रश्न जावं, उलय सौम्या, हांव आयकतां अशें म्हणून मागणें करुया.